लोकशाय रे बाबा लोकशाय केव्हा लोकशाय जशी पेबरुल्या पाटात लागली गाय केव्हा लोकशाय जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेबरुल्या पाटात लागली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाय दत्तू अप्पा कितें रे पेपर वाचता? ना गो मॅगझीन पळयतालो. खंय गो अमृता तूं ह्या दिसांनी जाग ना मगो तुजी? अरे दत्तू अप्पा म्हजो चेडो आनी सून आयला न्ही रे मुंबय सावन, तेंच्या बरोबर हांव गोंय भोंवपाक गेल्लें. म्हणजे तूं आज मेरेन गोंय भोंवूंकूच नाशिल्लें गो? भोंवला रे. आदीं आमी मिरामार, कोळंगुटे, बागान, कोलवा दर्यादेगेर बसीन वयतालीं. पूण आतां ते सरकारान कितें गोंयान जे लोक भोंवडी करूंक येतात पळय तांकां बसी दवरल्या न्ही रे. त्या बसीक कितें म्हणटात पळय आं फुर्र काय कितें, त्या फुर्राक गेल्लीं आमी. फुर्र फुर्र? हय रे फुर्र. ते सरकारी जी बसीन वयतात ते फुर्र, त्या बसीन आमी फुर्राक गेल्लीं. आगो कोणूय च्या पियेत ना पळय बसींतल्यान च्या पियेता तेन्ना फुर्र फुर्र करून पियेतात आवाज करीत. आनी जो कोण पळय सोरो पियेता ताका पियेतकूच तर जाला म्हणटात. ह्या न्ही तुजे बाये कितें? याद जाली. टर्र फर्र न्हू रे, आमी थंयच गेल्लीं टर्र. टर्र ह्या आनी कितें? म्हणजे गोंयान जे भोंवडेक पळय लोक येता तांकां सरकारान कितें टर्र करून दवरपाची वेवस्था केल्या काय कितें? जावं येता. आतां सरकार तो कसलो तरी वायन महोत्सव काय कितें करता न्हू गो आयनॉक्सा कडेन, म्हणटकूच केला आसतली आपली वेवस्था सगळ्या लोकांक टर्र जावपाची. टर्र आं टर्र आगो टूर आसतलें गो तें टूर. टुराक गेल्लीं म्हणटा तूं? हय रे हय टुराकूच गेल्लीं आमी सगळीं. अय्या दत्तू अप्पा तुका सगळें कळटा मरे. अय्या अमृत्या हें गो तुवें आनी कितें नवेंशें हाडलां अय्या अय्या आनी मदीं? अरे दत्तू अप्पा तुका कितें सांगू, म्हाजी सून महाराष्ट्रीयन न्हू रे. ती मुंबय रावता, मराठी उलयता आनी मदीं मदीं मरे उलयता आसतना अय्या अय्या म्हणटा. ते तिजें आयकून आयकून मरे आतां हांवूय म्हणटा अय्या अय्या. आगो पूण तूं तें अय्या पळय कितें म्हणटा तेजो तुका अर्थ कळटा? अय्या म्हणजे कितें तें तूं जाणा काय आपले बेटेच म्हणटा गो अय्या अय्या? ना कळना म्हणून कितें जालें? गोंयान अशे कितलेशेच लोक आसा तांकां बरोवंकूय मराठी येना आनी उलोवंकूय येना, तरी लेगीत ते म्हणटा आमी मराठीवादी म्हणून. आगो मराठीवादी न्हू मराठीवादी. हय रे हय तेच ते महाराष्ट्रवादी. आगो बाये महाराष्ट्रवादी न्हय गो मराठीवादी. मराठीवादी. दत्तू अप्पा तूं आतां कितें म्हाका मराठी शिकोवंक बसला? आगो अमृत्या खंयचीय भाशा आसूं मनशान मुगो ती उलयतना सारकी बरी शुद्ध उलोवंक जाय. मागीर हांव शिकूंक ना रे मराठी शाळेंतल्यान चवथी मेरेन. ते पूण मराठी भाशा शुद्ध खंय आसा रे? तुका मराठी सारकी कळटा? बरें आसा तर. मागीर तुज्या सुने वांगडा उलयता मगो तूं मराठीन? ती तुजी मराठीवादी सून? इश्क 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 हें आनी कितें इश्क? दत्तू अप्पा म्हाजी मराठी सून ती उलयतना इश्क इश्क कशी म्हणटा आनी अशी लसता. इश्क इश्क म्हणून आनी कितें गो? हिंदीन मुगो इश्क ह्या शब्दाचो अर्थ प्रेम नाल्यार मोग असो जाता. हें इश्क आनी कितें? आवयस इश्क म्हणजे प्रेम. मागीर सकाळीं तो आमचो शेजारी रमेश कॉलेजीन शिकता तो तेणें म्हाजे सुनेची साडी पळयली मरे आनी म्हणलें तुजी साडी बरी दिसता म्हणून. तेन्ना म्हज्या सुनेन कितें म्हणलें जाणा इश्क इश्क म्हणलें. आतां चेड्याक वचून सांगता
तुजी बायल त्या शेजारच्या रमेशाक इश्क इश्क म्हणटा म्हणून. आगो आता माझ्या लक्षात आयलें तूं मगो अमृत्या खंयच्याय शब्दाचो कितेंय अर्थ लायता. ती इश्क इश्क म्हणिना, ती इश्य इश्य म्हणटा आसतली. महाराष्ट्रीयन बायलां मगो जेन्ना लसतात पळय तेन्ना ती इश्य इश्य करून अशी मुरगाडटात कशी जाणा कळ्ळें तुका. म्हणटकूच ते तुवें इश्य इश्य शब्द आसा पळय तो इश्क इश्क आयकला आसतलो. तुजो मगो हां नगो तुजी खंयचीच भाशा शुद्ध ना. दोत्तोप्पा म्हाका एक सांग, होता शब्द मराठीन बरोबर काय होता शब्द शुद्ध मराठीन? वता होता. सांग मरे दोत्तू आप्पा, खंयचो शब्द प्रमाण मराठीतलो तो, होता की होता? होता होता हो शब्द शुद्ध मराठी मराठी सारको प्रमाण मराठीतलो. मागीर सांग, नवता शब्द हो बरोबर काय न होता हो शब्द शुद्ध मराठीन? नव्वता हो शब्द बरोबर. अय्या म्हाका कळ्ळेंच ना. दोत्तू आप्पा आत्ताच तुवें अय्या म्हणलें मरे. आगो चुकलो. म्हाका तरी खंय शुद्ध मराठी उलोवंक येता. कितें उलोवपाचें म्हण आपलें उलोवपाचें. म्हणपाचें आशिल्लें अरेच्चा, चुकून म्हणलें अय्या. दोत्तू आप्पा हे महाराष्ट्रीयन आनी चड करून मुंबयकार उलयतना अय्या कित्याक म्हणटात रे? हे मगो मुंबयकार पयलीं अय्या अय्या म्हणटाले, आतां म्हणिनात ते. कित्याक म्हणिनात रे? कित्याक जाणा मगो तांकां आतां अय्या अय्या म्हणपाचें सोडून तांच्यांनी भैया भैया म्हणपाचें धरलां. आजकाल कितें जालां मगो सगळ्या मुंबयकारांक आपल्या शारांत भैया दिसतात. मागीर ते मुंबयकार तांकां भैया भैया कित्याक म्हणटात रे? ते कितें जालां ना मगो मुंबय पळय आसा थंय ती एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असो म्हणून एक राज ठाकरेन पक्ष केला. आनी त्या पक्षाक कितें दिसता की मुंबय जे लोक रावता पळय ते मुंबयचेच आसचे, मराठीच लोक आसचे. कळ्ळें. म्हणटकूच ते बिहारचे आनी युपीचे पळय भैया लोक आसात ते तांकां थंय नाका म्हणून ते भैया भैया करून तांच्या फाटल्यान लागल्यात. बरें दोत्तू आप्पा वयता हांव घरा. कितें गो बेगीनशे घरा वता आज? आरे मोर्चा आसा खंय आज, 3 मोर्चा आसा अशें आयकलां हांवें. मोर्चा आनी ते बी 3 कसले गो बाय? गोंयान कितें चल्लां तें तुका खबर ना? हांव खंय गो भायर भोंवपाक वता तुजे भशेन. तूं सगळ्या गांवांत भोंवता म्हणून तुका खबरो कळटा. तूं येता न्हू गो गांव भोंवानी कशी. दोत्तू आप्पा मराठीत गांव भोंवानी हो शब्द बायलांकूच वापरतात न्हू रे? हय. जी पळय सगळ्या गांवांत हेडटा तिका मगो गांव भोंवानी म्हणटात. मागीर एक दादलो मनीस तर सगळे गांवान हेडटा जाल्यार ताका मराठीन कितें म्हणटा? गांव भोंवरो. म्हाका बाय इतली मराठी भाशा येना गो. मागीर फाटले फावट जेन्ना भाशावाद जाल्लो तेन्ना तूं मराठीवादी म्हणटालो मरे स्वताक. आगो मराठी उलोवपी आशिल्ले पळय ते चडशे सगळे जाणटे आशिल्ले. म्हणटकूच हांवूय जाणटो जाल्ल्यान हांवूय मराठीवाद्यां मदीं पडलो. कळ्ळें तुका. दर सप्तकान मगो एक बसका जाताली ह्या मराठीवाद्यांची. पूण ते बसकेक उलोवप कितें कोंकणींतल्यान. कळ्ळें. हांवूय आसतालो आपलो हजर थंय. मराठी भाशा आनी कोंकणी बोली. आनी तुटो ए मस्तक फुटो ए शरीर अशें कितें तरी म्हणटाले न्हू रे भाशावादा वेळार. ते म्हणजे कितें रे? आगो आतां आमचे सारके जाणटे आशिल्ले ना मराठीवाद्यां मदीं. म्हणटकूच ते कितें जालें जाणट्याचें आमचें शरीर दुखता फडटा मस्तक दुखता फडटा म्हणटकूच कितें तुटो हे मस्तक फुटो हे शरीर अशें कितें तरी म्हणटाले दिसता. कळ्ळें. पूण तें आसूं गो तूं कितें तरी आतां मोर्चा येवपाचें आसा अशें कितें म्हणटालें मगो. दोत्तू अप्पा आतां खंय मरे भाशावाद परतून पेट्टलो. मुखेलमंत्री दिगंबर कामत आनी मनोहर पर्रीकारान खंय खास बसका घेवन हो भाशावाद खंय कायमचो सोंपोवपाचो ठरयला. अशें सोंपोवपाचो ठरयला काय भाशावाद परतून उस्तून काडपाचो ठरयला गो? कितें आसा ना मगो अमृत्या भाशावाद म्हणटा तो केन्नाच सोंपला. आतां उरूंक ना तो. कळ्ळें. कोंकणी ही सारकी राज्यभाशा म्हणून मान्य जाल्या आनी मराठीकूय तिचें स्थान मेळ्ळां. कळ्ळें मगो. आनी लोक सुद्दां हो वाद विसरून गेल्यात. पूण जालां कितें राजकारण्यांक मगो परत्यो परत्यो असल्यो गजाली जाय म्हूण ते आतां हे भाशावाद परतो सुरू करूंक सोदतात.